हे गाईज, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर सकाळची नाही 10:30 जाल्ली आसा. म्हटल्यार नाही व्हडलोसो असो टायम जावंक ना. आयचो व्हिडिओ जो आसा नाही तो सकाळी असो स्टार्ट करता, सकाळी म्हणू शकता तुम्ही. सो च्या बीन घेतली आनी एक्चुली हांव कुळागरान आसा सद्या. खूब दिसांनी तुमकां कुळागर पळोवंक गावतलें, कारण हांव नाही कुळागरान येयल्लें. सो म्हटल्यार आयचो व्हिडिओ जो आसा नाही तो चल हांगसूनच स्टार्ट करूया. आनी आयज फ्रीज सुद्दां आसा. फ्रीज म्हटल्यार न्हय, सद्या सगळीं कामां जाल्लीं आसा. मेन म्हटल्यार सगळे गोश्टी, सगळें सामान जें आसा तें अरेंज जाल्लें आसा. सो फायनली आमी आतां फ्री जाल्लीं आसा. सो तेकाच लागून आयचो व्हिडिओ जो आसा तोय बीन बेगिनाच स्टार्ट केलो. आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें च्या बीन घेवन तर फ्री जालें. आतां व्हडलेंशें काम कांय ना म्हणटा तशें. आनी हांव प्लॅन करता की आयज तुमचे बरोबर एक रेसिपी सुद्दां शेअर करतलें म्हणून. आतां पळोवया नुस्तेकार कशें कितें नुस्तें हाडटा तेजेर डिपेंड आसा. जर तें नुस्तें हाडलें जाल्यार ती रेसिपी तुमकां पळोवंक गावतली. जर हाडूंक ना जाल्यार ती रेसिपी कांय पळोवंक गावची ना. एक्चुली मायंडान आसा, प्लॅनिंग थोडेंशें केलां हांवें ही रेसिपी शेअर करतलें म्हणून. आतां पळोवया नुस्तेकार केन्ना येता तो, कारण नुस्तेकार मातसो 11 साडे 11 म्हटल्यार असो येता. तर गांवान एक्चुली 2-3 नुस्तेकार अशें येता, तुमकांय खबर आसतलें. गांवान भरपूरशे नुस्तेकार येता. सो आमच्या हांगसर सुद्दां 3-4 नुस्तेकार येता. एक 7:30 येता सकाळी म्हणटात तशें, सकाळी फ्रेश नुस्तें घेवन. आनी तेज्या मागीर परत आसलें तशें 11 एक नुस्तेकार येता. तेज्या मागीर 12:30 एक नुस्तेकार येता. अशें करून 3-4 नुस्तेकार तरी येता. बट सिलेक्टेड आसता, आमी घेता 1-2 जाणां कडसून घेता. सो एक तर सकाळी येवन गेली, आतां येवपाक आसा. सो तेजो वेट करता. पळोवया म्हटल्यार कितें नुस्तें हाडटा तो. एटलिस्ट जें म्हाका जाय न्हय तें हाडलें पुरो, जाल्यार ती रेसिपी पळोवंक गावतली, शेअर करपाक मेळटली म्हाका, अशें आसा. आनी आयचें वेदर बी बरें आसा म्हणटा तशें, बट गरमी भरपूर जाता सामकी. सो सद्या कुळागरान येयला, मातसो वारोय बीन बरो येता हांगसर आनी बरें दिसता, थंडगार सामकें. सो हे पळयात कुळागरान आसा हांव सद्या. पळोवं शकतात तुमी. खूब दिसांनी तुमकां कुळागर दाखयता. हे पळय सकयल सगळे कुळागर म्हणटा तशें. सो हालींच्या दिसांनी न्हय हांव येवकूच नासलें. आनी त्याच बरोबर आमची नेबर काकी आसा न्हय तिनी हांगसर बऱ्या तरेन क्लीन केला. हे पळयात. सो चकाचक सामकें. सो फिरोंक बीन बरें पडटा मागीर, पांया कडेन कांय अशें प्रॉब्लम जायना. आनी हो पळय स्काय म्हणटा तसो. सो अशे तरेन कडक अशें वत येयल्लें आसा. सो वारो घेवपाक हांव कुळागरान येयल्लें. वारो म्हटल्यार एक्चुली काम आसलें, तेका लागून कुळागरान येयल्लें. सो म्हटलें चल आसात हांगसर, सो व्हिडिओ बी स्टार्ट करुया. सो पळोवया आतां नुस्तेकार कितें घेवन येता तेजेर डिपेंड आसा. सो तो मातसो लेट येता अशें आसा. आनी त्याच बरोबर म्हणटा तशें सद्या दिवाळी बी येता. सो 2-3 दिसांनी दिवाळी आसा. सो शॉपिंग करूंक वचोंक जाय म्हाका. आकाशकंदील बीन घेवपाक जाय, कारण म्हटल्यार न्हय आकाशकंदील आसलो बट तो आतां ओल्ड जालो, पेड्डेर बी जालो. सो आतां नवीन घरान नवीन आकाशकंदील लावपाक जायना. सो तेका लागून प्लॅनिंग करता म्हापसा वचपाचो. पळोवया केन्ना वचप जाता तें, कारण संजयाक बी पॉसिबल जावंक जाय. बसीन बी वचूं शकता, कांय अशें प्रॉब्लम ना बसीन वचपाक. बट तेकाय बीन थोडीशी शॉपिंग करूंक जाय. सो म्हटलें वांगडा दिया. हरशीं म्हणून वांगडाच वयता न्हय, खंयूय गेली तरी वांगडा अशी वयता. सो वांगडूच जाय म्हणटा तसो. सो अशें आसा. आतां पळोवया तेका जेन्ना पॉसिबल जाता तेन्ना वयतली असो प्लॅनिंग आसा. थोडीशी शॉपिंग करून येतली म्हणटा तशें. गरमी इतकी जाता भयंकर जाणा, सांगूंक शकना. बट सांजचे कडेन न्हय खूब गडगडोन असो पावस पडटा. सो चला या. सो हे पळयात कडक अशें वत येयला. आनी सायड बाय सायड जी गरमी जाता ती तर सांगूच नाका. हे पळयात. सो हांगसून पळया स्काय बरो दिसता पळयात. असो स्काय न्हय म्हाका खूब लायक म्हणटा तसो. आमी हे पळयात आमचें घर. सो मम्मी कपडे सुकत घातल्या. मम्मी किचनान बिजी आसा सद्या, रांदप एन ऑल. सो कपडे जे आसा न्हय ते आमी म्हणटा तशें घरानूच घालता, गॅलरीन, भायर आनी घालिना. इतलें कडक वत येता की तेतून कपडे न्हय करपोन येता, सामकें पिड्ड्यार जाता. सो तेका लागून गॅलरीन गावता न्हय घालून, कितलें कडक वत येयला पळयात. सो हांगसर मम्मीन हे पळयात कपडे सुकत घातल्या गॅलरीनूच. सो भयानक अशें वत येता कडक. सो बेगिना नुस्तेकार येयल्या पुरो. आनी बायन आमच्या न्हय भरपूर अशें नुस्तें आसा बरें. सो पळोवया. हांवेनूय नुस्तें थोडेशें सोडलेलें बायन, बट ते उरोंक ना, हे जालें मेलें, कारण उदक चेंज जाता न्हय तेका लागून. सो चला गायज
नुस्तेकार येयलो. नुस्तें जर ते हाडलें जाल्यार तुमकां रेसिपी फुडें पळोवंक गावतली. सो वेट करता नुस्तेकाराचो आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज नुस्तेकार तर ना येवंक ना, तरी बट म्हटलें प्रिपेरेशन थोडी फारशी करून दवरुया. अजून काय म्हाका खबर ना ते नुस्तें तो घेवन येतलो की ना ते, तरी बट एडवान्स ही प्रिपेरेशन करपाक बसला हांव. सो हांगसर थोडेशें कटींग करून घेता, कारण नुस्तेकार येता तेच्या मागीर कटींग करून घेता आनी तेच्या मागीर सगळी रेसिपी दाखयता म्हणसर टायम वयतलो. सो ते परस म्हटलें कटींग करून घेवया. आनी जर तो येवंक ना आनी जर ते नुस्तें हाडूंक ना जाल्यार हेची मागीर भाजी करून म्हाकाच खावची पडटली. सो अशें आसा. हांगसर हांव लसूण, ओली कोथंबीर, आलें घेवन बसला कटींग करपाक. जे आतां हांव कटींग करतलें त्या म्हणसर तो येयलो जाल्यार बरें आसा. आनी नुस्तेकाराची अशी वाड पळयता हांव, अशी केन्ना पळयना. बट म्हाका आयज रेसिपी शेअर करूंक जाय आनी ती रेसिपी म्हाका करूंकूच जायच, म्हणून तेचो इतलो हेतून हांव वेट करता की पळोवया. मम्मी म्हाका सांगता जर तो येवंक ना आनी तूं हें कट करता तें पयलींच कट करून कित्याक दवरता, जर तो तें नुस्तें तुका मेळोंक ना जाल्यार कितें करतलें, मागीर भाजी करून खावची पडटली म्हाका. सो पळोवया येयलोच जाल्यार बरें बरोबर ना. सो हांगसर कितें जाता मागीर ना कटींग बीन करूंक बसलें ना तो मागीर टायम वयतलो, भरपूर टायम जाता मागीर. तेका लागून म्हटलें कटींग करून बसया. सो मम्मी किचनान तिचें काम करता. सो तर अशें आसा. आपात चॉपिंग बोर्ड घेवन बसला. सो गॅलरीन सद्या बसपाक म्हाका खूब लायक, कारण इतलें थंड दिसता ना गॅलरीन रातचें बीन बसपाक. सो बरें दिसता, थंडगार. सो अशे तरेन आलें कट करून घेता हांव. ओली कोथंबीर तर कट करपाची ना आमकां, ती डायरेक्टच सो टायम जाय येयलो 11. आतां लसूण बी सोलपाक जाय. सो हे पळय अशा तरेन सद्या हांवें कटींग करून घेतलें. आलें येता नुस्तेकार येता. आवाज येयलो नुस्तेकाराचो. मम्मी नुस्तेकार येता. नुस्तेकाराचो आवाज येयलो पक पक. सो पळोवया हाडलें बरें नुस्तें. सो चला नुस्तेकार येयलो, भायर या आतां आनी नुस्तें पळोवया. सो देखेंगे, लाया तो अच्छा है, नहीं तो क्या करेंगे, भाजी करके खाएंगे. भाजी करची पडटली. आलें लसूण ना, आलें लसूण तशें पाड्ड्यार जायना, पेस्ट करून दवरूं शकता फ्रीजर, बरोबर नाही. लसूण सोलून देतो. सो चला नुस्तेकाराचो आवाज येता. नुस्तेकार येयलो न्हय, आवाज येयलो आसता काय मेळटा तुमकां. ओके हां हांगाच येता वज्रे येताना तीन वयता, काढून घेता येताना तीन वयता. सो गायज पळोवया जे जाय तें मेळटा की ना तें. एक्चुली म्हाका जाय सुंगटां, मोठी सुंगटां. सो पळोवया मेळटा की ना ती. हय काळोय बीन येयलो नुस्तें घेवपाक. सो लेट्स सी. मम्मी घेतली, मम्मीक सांगला बीन सुंगटां पळय म्हणून. हो 200ची. 1000ची. 5 दिवसाला गेली कोणाची. अजून लग्न नाही झालं 5 दिवस. असं ना लगेच
बघा आलोच गय झाले किती रे ते 540 चाळीस पोया घ्या. मन बरं सो हांगसर मम्मीन घेतल्या 540 पेज समजा सुंगटा मोठी सुंगटा घालतो पेज तुला देख दावचं उडया 2 तरी. कितली झाली सो ही पेज हांगसर मम्मीन सुंगटां घेतली 540 आणि बांगडे. मागाचे भाड्या. सो बांगडे जे घेतला नाही ते माजरा सुंगटां आणि 540 घेतल्या ती आमकां अशें आसा. पेज कॉल करता हांगसर. नाही थंय हाडल्यार तळार ना वयता. सो काहीच चला सो फायनली मला सुंगटां गावली. डाऊटफुल असल्या कारण एकदा नुस्तें काबार करून येता तेका लागून. सो सुंगटां गावली. आता फुडें सगळे रेडी करून घेता सगळे प्रिपरेशन करून घेता आणि रेसिपी कसली आसा ती फुडें सांगता. ऑलरेडी थंबनेला वरसून कळत आसता तरी बट सांगता ओके. रेडी करून घेता पयलीं चला. तर गाईज हे पयात मम्मीन बांगडे घेतले आणि प्लस सुंगटां 540. सो सुंगटां आसा मिडियम सायज म्हटल्यार बारीक आसा. सो ही पळयात. सो अशे तरेन आसा ही पळयात सुंगटां. सो क्लीन करून घेता त्या म्हणसर फुडली प्रिपरेशन करून घेता आणि मागीर तुमकां रेसिपी दाखयता. ही पळयात सुंगटां मातशी मोठी आसतल्यार बरी जाता बट अशी मोठी तुका मेळना. म्हापसा बीन बरी मेळटा ती. तर चला ही क्लीन करून घेता ही पळयात. सो बांगडे बी मम्मीन घेतल्या भरपूर आसात आणि तेच्या मागीर 540 घेतल्या. तर चला क्लीन करता आणि मागीर दाखयता तुमकां फुडली रेसिपी. सो गायज हांगसर न्हय थोडी फारशी प्रिपरेशन करून स्टार्ट केली म्हणून बरें जालें कारण म्हाका सुंगटांय बीन गावली आणि त्याच बरोबर थोडे फारशे प्रिपरेशन सुद्दां म्हाजें जालें. सो हांगसर हांवें थोडेशें कटींग करून घेतलेलें आसा. आतां सद्या हांगसर कांदो कट करप चालू आसा. सो अशे तरेन म्हटल्यार काम जें आसा तें बेगिना जातलें आणि म्हणटा तशें मेन म्हटल्यार सुंगटां गावली म्हणून बरें जालें. सो आतां कटींग जाल्या उपरांत तुमकां रेसिपी दाखोवपाक स्टार्ट करता. त्या म्हणसर मम्मीचें काम जातलें आणि प्लस किचन जें आसा तें फ्री जातलें. सो अशें करून तर ह्या रेसिपीक चड साहित्य लागना थोडेशें अशें लागता. फायनली म्हणटा तशें सगळें कटींग बीन करून घेतलें हांवें. जें कितें साहित्य जाय न्हय तें बीन रेडी करून घेतलें. तर आतां आमी रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करया. सो ऑलरेडी तुमी थंबनेल तर पळयलेंच आसतलें आणि थंबनेला वचून तुमकां कळ्ळें सुद्दां आसतलें की आयज हांव कसली रेसिपी शेअर करपाची आहा तें. तर आयज हांव तुमचे बरोबर शेअर करपाचें आहा ती म्हटल्यार मसाला प्रॉन्स विदावट सोय म्हणटा तशें. अजिबात ह्या रेसिपीन हांव सोय यूज करचें ना आणि सिंपल तरेन तुमकां दाखयतलें. चड साहित्य सुद्दां लागना ह्या रेसिपीक म्हणटा तशें. झटपट अशी रेसिपी जाता आणि त्याच बरोबर टेस्टी सुद्दां लागता. लायक तुमी चपाती बरोबर खावं शकता. सकाळी सुद्दां झटपट ही रेसिपी जाता. चड साहित्य लागना न्हय आणि तेच्या भायर चड टायम सुद्दां लागना अशी ही रेसिपी आसा. कारण खूब जाणांक म्हणटा तशें विदावट सोय अशी रेसिपी जाय आसली. सो म्हटलें चल ही रेसिपी खूब बरी आसा तुमचे बरोबर शेअर करपाक. सो चला तर आतां किचनान या आणि प्रॉन्स मसाला कशें कितें करता ते तुमचे बरोबर शेअर करता. सो चला किचनान या आणि रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करूया. सगळ्यात पयलीं आमकां जाय तें म्हटल्यार प्रॉन्स. सो हांगसर तुमी पळोवं शकता हांवें मिडियम सायज अशे प्रॉन्स घेतलेले आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी हेच्याकून मोठे सुद्दां घेवं शकता. बारीक अशें घेवं नाका. मिडियम ऑर तेच्याकून मोठे सुद्दां घेतले जाता. सो अशे तरेन घेतले. त्याच बरोबर ते बरे तरेन क्लीन करून 2-3 फावटी अशे धुवन घेतलेले आसा. सो हे पळयात आणि हे जे प्रॉन्स आसा न्हय ते हांव बारीक अशे पीस करतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमी फूल घालूं शकता बट हेजे हांव अशे बारीक पीस करून घेतले. सो तेज्या उपरांत आमकां जाय तो म्हटल्यार कांदो. सो हांगसर कांदो सांगपाक गेल्यार हांवें 3 कांदे घेतलेले आसा मोठे बारीक कट करून. तेज्या उपरांत हांगसर 1 टमाट घेतला. फकत 1 टमाट घेतला हांवें. तुमकां घालपाचें जाल्यार घाला ऑर ना सुद्दां घातल्यार जाता. सो तेच्या मागीर हांगसर 2 अशी सोलां घेतलेली आसा. त्याच बरोबर इल्लेशें आमकां तेल जाय हांगसर.
तेज्या उपरांत हांगसर हांवें न्हय सगळे मसाले घेतलेले आसा. सो हांगसर सगळ्यान पयलीं मसालो घेतला तो म्हटल्यार रेड चिली पावडर घेतलेलो आसा आमचो घरगुती. तेज्या उपरांत गरम मसालो घेतलेलो आसा. तेज्या मागीर फिश करी मसालो घेतला. तेज्या उपरांत इल्लीशी हळद. सो हे सगळे मसाले जाले. तुमचे कडेन आसा जाल्यार मालवणी मसालो सुद्दां घालूं शकता आनी चिकन मसालो सुद्दां तुमी हितून घालूं शकता. तेज्या उपरांत हांगसर लसूण घेतलेली आसा अशें पळोवूं शकता तुमी. तेज्या उपरांत चवीनुसार मीठ घेवपाचें. तेज्या मागीर इल्लीशी ओली कोथंबीर जाय आमकां. तेज्या मागीर हांगसर न्हय आलें घेतला हांवें अशे तरेन कट करून हे पळय अशें कट करून घेतला कारण हे जे आसा न्हय ते वाटपाक जाय आमकां तेका लागून. तेज्या मागीर परत इल्लीशी हांगसर लसूण घेतलेली आसा. सो ही फोडणेक जाय आमकां आनी तेज्या मागीर ही जी लसूण आसा ती आमकां वांटप रेडी करपाक जाय. सो अशे तरेन सगळें साहित्य आसा. सो सगळ्यान पयलीं आमी न्हय सुंगटाक न्हय मीठ लावन घेवया. सो मातशें बरें मॅरिनेट करून घेवया ते बरे तरेन मीठ बीन लायले उपरांत न्हय बरें मातशें टेस्ट येता तेका लागून. सो ल्हान मातशें 5 मिनटां अशें दवरतलें हांव. सर हांव न्हय आतां मीठ लावन घेतलें. सो जितली प्रॉन्स आसा त्या प्रमाणे हांगसर तुमी मीठ लावन घेया आनी हांगसर मातशें हांवें न्हय ते बारीक अशे पीस करून घेतल्या. म्हटल्यार प्रॉन्स जे आसा न्हय ते अशे बारीक मातशे करून घेतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमी फूल घालूं शकता ऑर अशे पीस करून सुद्दां घातले जाता. सो अशे तरेन मीठ मातशें बरें मिक्स करून ल्हान दवरा. हे पळय सो अशे तरेन हे 5 मिनटां हांव अशेंच दवरतलें मीठ बीन लावन बरे तरेन. सो हे पळय बरे तरेन मिक्स करून घेतलें हांवें हे मीठ. सो आतां हे अशेंच 5 मिनटां दवरया सेपरेट आनी बाकीचे जे आसा न्हय ते रेडी करून घेवया. तर गायज हांगसर न्हय सगळ्यान पयलीं आमकां तेल एड करपाक जाय. जितलें तेल जाय तितलें तुमी तेल एड करा. तेज्या उपरांत हांगसर लसूण एड करा. जी बारीक कट करून घेतले ती लसूण हांगसर एड करा. तेज्या उपरांत न्हय ती मातशीशी अशी तांबडी जायसर अशी हे करून घेया भाजून घेया. तेज्या उपरांत हांगसर न्हय आतां कांदो एड करा. सो हांगसर न्हय हांवें कांदो बरो बारीक असो कट करून घेतला. हे पळयात. सो तोय बीन बरे तरेन असो परतून घेया. मातसो तामूस असो जायसर तांबडो जायसर असो बरो शिजोवन घेवंक जाय. म्हटल्यार कच्चो असो उरपाक जायना तो. हे पळयात. सो बरे तरेन अशें ते मिक्स करून हे करून घेया शिजोवन घेया कांदो. तर हांगसर न्हय कांदो आमचो शिजलेलो आसा. प्रॉपर शिजोंक ना मातसोसो शिजला. सो आतां आमी भितर एड करया ते म्हटल्यार टमाट. सो हांगसर न्हय टमाट एड करा. हे पळयात. तेज्या उपरांत हे बीन बरे तरेन मिक्स करून घेया. कांदो आनी टमाट जो आसा न्हय तो बरो शिजोवंक जाय. दोनूय अर्दे कच्चे अशे उरपाक जायना. सो हे पळयात. आनी जाता इतले न्हय बारीकूच अशे कट करून घेया. सो खावपाक सुद्दां बरें लागता. आनी ह्या रेसिपीक न्हय सोय अजिबात लागना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालूं शकता बट विदावट सोय म्हणटा तशी ही रेसिपी जी आसा न्हय ती बरी जाता सामकी बेस्ट. आनी खावपाक सुद्दां मजा येता कारण सदांच आमी सोय यूज करता न्हय तेका लागून. सो हे बरें आतां मातशें शिजोवन घेया. तर गायज हांगसर न्हय कांदो आनी टमाट आमचे शिजलेले आसा. सो आतां आमी भितर एड करया ती म्हटल्यार प्रॉन्स. सुंगटां आमी मॅरिनेट करून घेतले ती हांगसर एड करा. हे पळयात. सो सुंगटांय बी बरी मिक्स करून घेया. तर हांगसर हांव आतां हळद एड करतलें. सो हांगसर हळद एड करा. आनी बरी मिक्स करून घेया. हे सगळें न्हय बरे तरेन मिक्स करून घेया. आनी सुंगटां जी आसा न्हय ती बरी शिजोवन घेया हांगसर. सो सुंगटां आमची शिजता म्हणसर न्हय आतां आमी वांटप रेडी करून घेवया.
सो त्या अनुसार आमची सुंगटाय बी मातशीशी शिजोवन रेडी जातली. वाटप रेडी करपाक हांगसर आमकां ओली कोथंबीर, लसूण आनी आलें हे न्हय वांटून घेवपाक जाय. सो सगळ्यान पयलीं हांव आलें ॲड करता. साहित्य जें आसा न्हय तें तुमी तुमच्या अकॉर्डिंग घेया. जशे तुमचे प्रॉन्स आसा तशे. तेज्या मागीर ओली कोथंबीर ॲड करा. तेज्या मागीर लसूण, तेज्या उपरांत इल्लेशें हांगसर उदक ॲड करा. चड नाका, पातळ करपाचें ना आमकां. सो इल्लेशें उदक ॲड केलां हांवें हांगसर. सो आतां हें सगळें आमकां वांटून घेवपाक जाय. सो हे जें आसा न्हय वांटून घेवया. सो गायज हांगसर न्हय आमचें वांटप रेडी आसा. पळोवंक शकता तुमी अशे तरेन रेडी जाल्लें आसा. सो हे पळयात अशे तरेन न्हय पेस्ट कशी करून घेवपाक जाय ही पळयात. सो हे पळयात अशे तरेन न्हय ही पेस्ट कशी वांटून घेवपाची. सो वांटप तर आमचें रेडी जालें. सो हे वांटप जें आसा तें आतां आमी सुंगटांनी ॲड करया. तर आमी आतां न्हय सुंगटां चेक करया शिजली की ना ती. जर शिजोंक ना न्हय जाल्यार हांगसर इल्लेशें उदक ॲड करया. सो चेक करया. तर ही पळयात हांगसर न्हय प्रॉपर शिजोंक ना ती. सो इल्लेशें उदक ॲड करया. चड ना, इल्लेशें उदक ॲड करपाचें हांगसर. हे पळयात आनी बरें मिक्स करून घेया. आनी बरी म्हणटा तशी शिजोवन घ्या. सो आनी इल्लेशें उदक ॲड करता. हे पळयात मागीरूय उदक आमकां ॲड करूंकूच जाय. सो हांगसर मातशी सुंगटां शिजोंक जाय म्हणून इल्लेशें उदक ॲड करपाचें. म्हणजे हे सगळें बरें आतां शिजोवन घेवया. वांटप तर आमचो रेडी आसा. सो मागीर हांगसर वांटप ॲड करपाचें हे शिजल्या उपरांत. तर न्हय सुंगटां आमची शिजलेली आसा पळोवंक शकता तुमी. आनी त्याच बरोबर चेक करया आतां. ही पळयात अशे तरेन न्हय ती बरी शिजलेली आसा पळोवंक शकता हांगसर तुमी. सो तरी तुमकां दाखयता एक कट करून. सो हे पळयात. सो अशे तरेन न्हय तें कट जावपाक जाय. हे पळयात. सो हांगसर तुमी पळोवंक शकता सुंगटां तर आमची शिजली. तर आतां भितर मसालो बीन ॲड करया. सो सगळ्यान पयलीं हांव फीश करी मसालो घालता. सो तुमकां जाय तसले मसाले घालूं शकता हांगसर तुमी. तेज्या उपरांत हांगसर रेड चिली पावडर. सो जितले तुमकां स्पायसी जाय त्या प्रमाणे तुमी हांगसर मसालो एडजस्ट करून घाला. तेज्या मागीर हांगसर गरम मसालो. सो तुमकां जाल्यार तुमी मालवणी मसालो, चिकन मसालो सुद्दां घालूं शकता. सो आमचो गरम मसालो जो आसा न्हय तो आमी चिकनाक सुद्दां यूज करता. सो हे सगळें आतां मिक्स करून घेया बरे तरेन. बरे तरेन मसालो सगळो मिक्स करून घेया. मागीर हांगसर हांव मीठ ॲड करतलें आनी तेज्या उपरांत वांटप. आतां हांगसर न्हय आमी मीठ ॲड करया. सो हांगसर न्हय कमी मीठ ॲड करा कारण ऑलरेडी आमी सुंगटांक मीठ लायिल्लें आसा तेका लागून. आनी हे असले तशें मिक्स करून घेया. सो आतां हांगसर न्हय आमी वांटप ॲड करया. सो हे जे वांटप रेडी करून घेतल्या पळयात ओली कोथंबीर, आलें बी ते हांगसर आतां ॲड करपाचें. सो हे पळयात हांगसर आतां ते वांटप जें आसा तें आमी ॲड करया. जी पेस्ट केल्या ती. सो ही मिक्स करून घेया बरे तरेन. आनी आतां इल्लेशें उदक घालूंक जाय आनी मातशें अशें पातळ करून घेवंक जाय. चड उदक ना कारण ऑलरेडी उदक वदळ आमी ॲड केल्लें. मातशें उदक ॲड करूंक जाय. सो हे पळयात आतां इल्लेशें हांगसर उदक ॲड करया आनी हे सगळें मिक्स करून घेया. सो हांगसर तुमी पळोवंक शकता बरे तरेन कलर येयल्लो आसा. सो हेका आतां बरो म्हणटा तसो खतखतो काडून घेवंक जाय आमकां. हांगसर हांव आतां सॉल ॲड करतलें. सो 2 सॉलां जी आसा ती हांगसर ॲड करा. हांगसर न्हय आमचे प्रॉन्स मसाला रेडी आसा. तर हांगसर तुमी पळोवंक शकता चड पातळ अशें दवरूंक ना हांवें. हे पळय सुक्के अशें केल्लें आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी पातळ करूं शकता बट चपाती बरोबर बीन खावपाक ना. हे बेस्ट आसा अशा तरेन. सो आतां आमी ओली कोथंबीर ॲड करया वयर. सो हांगसर वयल्यान अशी ओली कोथंबीर ॲड करा.
तर ही पॅक अशा तरे त्याच्या मागीर मिक्स करून घेया ही पॅक. सो किचनान नाही भरपूर असो वास सुटला सामको प्रॉन्स मसाल्याचो. सो अशा तरेन आमची प्रॉन्स मसाला रेडी आसा. सिंपल अशी रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी आसा. सो मुद्दाम तुम्ही ट्राय करा आणि कमेंट करून सांगा. पळयात टेस्टी सामके चपाती बरोबर खावपाक भाकरे बरोबर खावपाक तर मजा येतली. हे पळयात कलर सुद्धा बरो येयल्लो आसा पळोवं शकता तुम्ही. सर नाही मम्मी चक्री विक्री घेता म्हटल्यार कोण तरी येयला आमच्या हांगसर दारांत चक्री विक्री घेवन कुरकुरी बीन. सो पयलीं बीन भरपूर येताले आतां तरी कमी येतात अशें. सो म्हटलें घेवया एक टायमपास कुरकुरी. सो कलरींग कुरकुरी हा पळयात. आनी भायर इतलें कडक वताचें अशें भोंवपाक सुद्दां कितलो त्रास नाय. सो पळयात हांगसर घेता घे म्हटली तिका कुरकुरी बसून एक टायमपास. हां जालें. सो पळयात. सो गायज आमी जेवली बीन जस्ट नाव म्हणटा तशी जेवली आणि त्याच बरोबर ह्याच्या पयलीं तुमी एक क्लिप पयलींच आसतली. सो एक्चुली नाही दारान आमच्या कोण तरी कुरकुरेकार येयलो म्हटल्यार नॉर्मली पयलीं भरपूर येताले आतां तर अशें कोणीय ना चडशे. सो घेवया म्हटलें मम्मीन म्हटलें एक्चुली आमी केन्ना घेयना अशें बट मम्मी म्हटलें चल घेवया कारण कुरकुरे बीन खावपाक एक वेगळीच मजा आसा. पयलीं खूब कुरकुरे खावप जातालें पण आतां तर ते दीस गेले. सो कुरकुरी येयल्लीच नाही. सो म्हटलें घेवया आणि ती बीन कलरी कशी. सो ताका लागून कुरकुरी बीन घेतली जेवली बीन आणि आता म्हटलें व्हिडिओ कंटिन्यू करूया. सो भायर न्हय पावसान काळोख केल्लो आसा. हो टायम पावसाचो सामको गडगड बीन चालू आसता. 3 म्हटल्यार नाही पावस एकदम आपलें काम जें आसा तें स्टार्ट करता. आणि फाटल्यान हांगसर टी.व्ही चालू आसा हिपय. सो आतां टी.व्ही बंद करूंक जाय कारण गडगड आपलें काम स्टार्ट करतलो ताका लागून. आणि त्याच बरोबर प्रॉन्स मसाला या मसाला प्रॉन्स कितें बी म्हणू शकता तुमी. सो हांवें दोनी कडेन म्हटलेलें आसा. मसाला प्रॉन्स सुद्दां म्हटला आणि तेच्या मागीर प्रॉन्स मसाला सुद्दां म्हटला आणि मसाला प्रॉन्स सुद्दां म्हटलेले आसा. सो दोनूय एकूच आसा ते. तर इतले टेस्टी जाल्ले जाणा सिरियसली इतले टेस्टी जाल्ले. काश जर ते प्रॉन्स मोठे असले नाही जाल्यार आनीकूच मजा येतली असली. आणि तेचे बरोबर कितें अशी चपाती बीन सामकी बरी तुपाची चपाती जाय म्हाका आवडी. सो मजा येता. सो अशे तरेन आमी तर एन्जॉय केलें. तुमी मुद्दाम एन्जॉय करा खरेंच एन्जॉय करा कारण इतले टेस्टी लागता ना. सदांच सोय खान खान बेजार येता बट सोय वाचून ही रेसिपी ना एकदम बरी जाता सामकी. आणि त्याच बरोबर हांवें हांगसर तमट घातला तुमकां जाल्यार घालूं शकता ऑर ना सुद्दां घातलें जाता कारण हांवें सॉल्ट घातलेलें आसा. सो अशें आसा. सॉल्ट सुद्दां तुमकां नाका जाल्यार ना घातलें जाता कारण टमाट घातलेलें आसा. अशें करून बी हें करूं शकता. सो अशें आसा. तर गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करुया आमी कारण खूब व्हडलो जाता व्हिडिओ मागीर ताका लागून. सो जेवले न्ही पोट तर एकदम हें जाल्लें आसा. सो आतां पळोवया सांजच्या टायमार मातशें काम आसा आमकां. सो पळोवया सांजच्या टायमार व्हिडिओ जर केलो जाल्यार तो पार्ट 2 मागीर तुमचे बरोबर शेअर करता. ओके. सो गाईज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतना व्हिडिओ आवडलो आसतना लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओ ते आमचं देव बरें. बाय बाय. आणि मुद्दाम ट्राय करा ही रेसिपी आणि म्हाका कमेंट करून सुद्दां सांगा कशी असली. सो चला तर बाय बाय.